उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सारा 127 वर्सां जियेली. आता हेब्रोन म्हूण आपयतात त्या कानानांच्या किर्यात अर्बांत ती मेली. अब्राहामान येवन तिचे पासत दुखा गळवून रुदान केलें. उपरांत अब्राहाम उठलो आनी आपले बायलेची निर्जीव कूड थंय सोडून हित्तीताकडे उलोवंक गेलो. ताणें म्हळें, तुमचे मदें वस्ती करून आसलोलो पोरको मनीस हांव. म्हजे मेल्ले बायलेक निकेपूंक तुमचे मदें इल्लो जागो म्हजीच आस्त जावचे खातीर दिया. उपरांत अब्राहामान आपले बायलेक साराक कानान देशांत मामरेचे उदेंतीक आसा त्या मकपेलाच्या शेताचे दोळींत निकेपिली. अब्राहाम आतां उतार प्रायेचो म्हातारो जाल्लो आनी सर्व कार्यांनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. आपले आस्तीचे कारभार चलयतेल्या आपल्या घरांतल्या भोव मालगड्या सेवकाक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हजे जांगे पोंदा दवर. ज्या कानान घरामध्ये हांव वस्ती करून आसां त्या कानान घरांच्या दुवा मदली एक बायल म्हज्या पुता खातीर तूं विंचून हाडचो नाय. बगार, म्हज्या देशाक वचून म्हज्या सोयऱ्या मदली एक बायल विंचून हाडटलोय म्हूण सर्वेस्पराच्या सर्गा संवसाराच्या देवाच्या नांवान हांव तुका सोपोत घेवंक लायतां. सेवकान जाप दिली, पूण ती स्त्री म्हजे सवे ह्या देशाक येवंक कबूल ना जायत जाल्यार तूं आयलाय त्या देशाक हांवें तुज्या पुताक फाटीं वचो. अब्राहामान जाप दिली, म्हज्या पुताक केदींच थंय फाटीं व्हरिनाका. म्हज्या बापायच्या घराण्यांतलो म्हज्या देशांतलो म्हाका भायर काडल्या सर्वेस्परान सर्गींच्या देवान म्हाका भास दिल्या. तुका आनी तुजे संततेक हो देश हांव दितलो. तो आपल्या दुताक तुजे मुखार धाडटलो आनी तूं म्हज्या पुताक एक बायल हाडूंक शकतलोय. ती स्त्री तुजे सवे येवंक कबूल ना जायत जाल्यार तूं सोपोतांतलो सुटतलोय. म्हज्या पुताक मात्र खंयच्याय कारणाक लागून केदींच फाटीं व्हरचो नाय. इजाक बेर लासाय रोयतावन फाटीं येवन नेगेबांत वस्ती करून आसलो. एक दीस सांजेर इजाक शेतांत भोवंक म्हूण गेल्लो आनी दोळे उबारून पळयतना खरीं येतात तीं ताका दिसलीं. रेबेकानी दोळे उबारले आनी इजाकाक तिणें पळयलो. खऱ्या वयली ती सकला देंवली आनी सेवका लागीं तिणें विचारलें, आमचेशी शेतांतल्यान चलोन येता तो मनीस कोण? सेवकान जाप दिली, तो म्हजो धनी. तेन्ना तिणें एका तुवाल्यान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इजाकाक आपणें केल्लें सक्कड सांगलें. इजाकान रेबेकाक आपले आवयच्या तंबांत भितर व्हेली आनी तिका आपली पतीन करून घेतली. इजाकान रेबेकाचो मोग केलो. अशें आपल्या आवयच्या मरणा उपरांत ताका बुजावण मेळ्ळी. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. थंयसो मुखार चलत वेता जेजून सुंका काट्यार बसून आसल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हणलें, ये म्हज्या फाटल्यान. मातेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना साबार सुंकागर आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसा सवे पंक्तीर बसले. हें फारिसेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागरा आनी पातक्यां सांगाता खाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. देवाचे उतार हे.